आम्ही बॅरीज घेऊन येयल्या. दिस आर फ्रोझन बॅरीज बाय वेरी बॅरी फ्रुट्स. सो पळोवया हे कशें आहा ते. कितें येयला ते म्हाका हाय एक्सपेक्टेशन ना, बट कितल्यो म्हारग ह्यो. 200 grams 250 रुपीज. आम्ही हाडपाकूच नासली, बट ते ओट्स हितून ओट्सान घालून खातली म्हणून हाडल्या. ओ थँक गॉड पॅकेट केलें. आणि द्राक्ष कांटा गई जामून एक फोडया आनी खावया. थोडे दा कंजूस खंयचे. कश्यो येयल्या त्यो. एकूच एक म्हाका एक मोठी एक बारीक. ब्लूबेरीच न्हय ह्यो. द्राक्ष कांता खायला. ब्लूबेरी म्हाका फॅन्सी कांता. ब्लूबेरी मुगो पियो नासता पळय तूं. ब्लूबेरी बीन काय लागना. आमी कोणी फ्रूट आमी ब्लूबेरी कितल्यो खाल्ले तर एकदा खाल्लेली ती एकदा कोणी तरी टेस्ट करून गेली पळय. फ्रुटाक एक गोड आहा का. तो मलबेरीज ब्लूबेरीज दिवकूच ना. महाबळेश्वर टाइम गो. महाबळेश्वर ब्लूबेरीज असतात. A few moments later. आम्ही गाडी घेऊन गेली आता. तर आमचो वांगडा जोक जालो. जोक इन द सेन्स ती बायलें आमकां तिडा काडली. कितें जालें सांग, आमची नेवीत गाडी आहा ती बायलेनो. तिका स्क्रॅचीस बीन काय ना, चड व्हडलें काय ना. आहा सुद्दां ते लायट आहा वयल्या वयर लागल्या. तेजे बी आमी पयशे बी घेयना. बट तेंच्यांनी कितें केलें, सायडीच्यान लेफ्ट सायडीच्यान सरकटे धाडल्या गाडी. लायक बरी व्हडली इतलो तरी स्क्रॅच आसलो तिका लांबच्या लांब. आनी हांवें डॅडी वचोंक नासलें. हांव दोगांच गेली. डॅडी न्हिदपाक गेलो म्हणून आमी एका हाडपाक गेली रिटर्न घेवपाक. हांवें पळयलें बसली हो स्क्रॅच पयलीं नासलोच दिसता. बिकॉज म्हाकाय सारकी याद नासली कितें खंय स्क्रॅचीस आहा ते. सो म्हणलें व्हिडिओ आमी तांकां सांगता सगळो व्हिडिओ काडात म्हणून तुमच्या रेफरन्साक. फाल्यां सकाळीं अशें नाका की आमी तुमचेर घातले की तुमी हो व्हिडिओ तुमी स्क्रॅचीस घालून हाडल्यात म्हणून. मागीर तेणी बायलेक फोन मारलो आनी आपयलें आनी व्हिडिओ दाखयलो लागलो. आनी हांवें डॅडीक सांगलें तूं यो म्हटलें. पळय म्हटलें लायक आसलो काय नासलो तर तूं तो कन्फर्म करतलो न्हू. मागीर तेणी पळयतात म्हणलो हो नासलो म्हणून लागलो. पयलीं येदो व्हडलो स्क्रॅच गाडयेक नाच म्हणून लागलो. मागीर व्हिडिओ ती काय म्हणलें न्हू व्हिडिओ दाखोवंक लागली. व्हिडिओ एकदां तेंच्यांनी सारको काडून म्हाका पयसच्यान काडला आनी सांगता हो पावू ड्रामा करूंक लागली फूल. आनी म्हणल्यारी दिसता म्हणून लागली व्हिडिओचेर लिटरली कांय दिसनासलें. हांव तुमकां कितें सांगूं कशें एक्सप्लेन करूंक तें कळना. स्क्रॅचीस कळटा पळय आतां गाडयेचे सिल्वर गाडयेचे समज स्क्रॅच आहा ते कळटले न्हू. हिणी ती कितें केलां सांग वतान ते रिफ्लेक्शन येता पळय सकयल कितें पडलेलें तेजें तेका ती स्क्रॅचीस लागली. आनी शी वॉज लायक ओ भाई साहब कितने स्क्रॅचीस हे म्हणल्यार गाडयेचेर लिटरली एट द मोमेंट एकूच स्क्रॅच आहा. आनी ती ड्रामा कंपनी ओपन केली की थंयसर खूब स्क्रॅचीस आहा म्हणून व्हिडिओचेर. आई वॉज लाइक ये स्क्रैच नहीं दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन है. एंड शी वॉज लाइक हाँ ये नहीं है. नाम लगली थी पहली. फिर कितना देना है आम्ही 4-5 हजार डिपॉझिट बी आम्ही घेऊन देता थोडे समज मातशी हेवी गेले. बिकॉज फाटल्या दिसांनी लिवा बी ठोकलेली ते लोक ठोकून सोडून गेले गाडी. 2 लाखांचो खर्च येयलो. तेंच्यांनी काय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवना काय ना. म्हणजे तेंच्यांनी गाडी थंयसर पाल्ली धरून आनी गाडी थंय सोडली आनी पळय येवन बिकॉज खूब ठोकलेली. ते आमी दाखयला व्हिडिओन एका. मागीर डॅडी सांगले इसका कुछ तो आपको ना. मागीर कितें म्हणलें सांग आमच्या थंय म्हणल्यार पावडर मेळटा. मागीर तो पावडर घासलो न्हू काय ते वयता. आमी म्हटलें बरें पावडर मेळटा न्हू तेंचो फाल्यां हरशीं सकाळीं णवांक रिटर्न टायम. सो आमी म्हटलें तुमचे कडेन थेया ती सकाळीं फुडें उठा तो पावडर खंयच्यान घेवन या. मेळटा आसलो गोंयान तो पावडर खंयच्यान घेवन या. घासा आनी सारकी आसली तशी आमकां दियात म्हणून. आमकां ती कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां फक्त आमची गाडी सारकी जाय म्हणून. मागीर म्हणल्यार मी हांसोंक लागली. मागीर ओगीच रावली. मागीर लागली कितना देना है बोलो 4-5-10 हजार देना है दिता लागली. मागीर डॅडी लागलो 1000 लगेगा लागलो बिकॉज फूल पेंट मारचो पडटलो त्या पॅनलाक तो आतां. सो मागीर हांसोंक लागली हाँ इतना नहीं लगता इसको पेंट मारता पडेगा का लागली. मागीर डॅडी म्हणलें हय जाल्यार तूं सारकी करून धाड आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. मागीर तेंचे मागीर तिजो घोव म्हणलो घोव शांत आसलो मातसो. घोव म्हणलो बरें घे म्हणलो कट कर म्हणलो. बरें म्हटलें. आनी कितें जालें सांग तेंच्यांनी आमकां कॅश दिल्लें सेक्युरिटी डिपॉझीट. आनी हांवें म्हटलें डॅडीन म्हाका हें करून दिल्लें जीपे करता म्हणटा QR कोड दी. त्या बायलेक कळ्ळें की तेणी कॅश दिलें आनी हांव जीपे करता. सो कॅश चाहिए. आयकना 10:30ची गजाली. लोक सगळे सायडीक रेजिडेन्शियल एरिया
एक तर लोक 40 साडीच्या सांगता. घेतल्या. आम्ही म्हणतात हा. लोक 11:30 सांगलेले. पहिली मिळालं आम्ही आम्ही सांगला 10 ते 10:30 लास्ट सांगता. 11:30 सांगला म्हणून रिटर्न टाइम 11:30 मेरेन आमी कितें हांगा न्हिदो बी नाका 12 दिसा ह्यो गाडयोच घेव आणि ही हांगासर वेकेशनाक येयला मागीर हांसोंक लागले हांवें म्हणलें इफ इट्स सो फनी देन लाफ म्हणलें मागीर इट इज फनी म्हणलें देन लाफ म्हटलें आमचें कमबॅक बरें आसलें बट मागीर सांगता स्टोरीन मातसो ट्विस्ट येयलो मागीर दिदी आनी डॅडी गेलो तेंचे हे हाडपाक आयज उलयले. हय हे उलयले खूब उलयले बट ह्या कॅमेरान येयना आपूण सारकी एग्रेसिवली Cash जेन्ना हे करता. एग्रेसिवली आनी तेच्या डॅडीच्या आंगार वचोंक तिच्या आनी मागीर सपोज तो तिच्या आंगार घेतलो आनी मागीर विमान कार्ड खेळटली आनी ती बीन न्हू सो धीरे से बात करो धीरे से हय चावूंक लागली सारकी धीरे से बात मागीर पापा डॅडी सारको चाळवालो न्हू तेन्ना म्हणून डॅडी चावूंकूच दाबीत तो काय आमीच ती उलयताली म्हणून तो मॅडम करून तिका उलयतालो धीरे से बात करो धीरे से बात हांवें म्हटलें तूं जेन्ना एग्रेसिवली उलयता तेन्ना चलता आनी आमी उलयलें धीरे से करताय म्हणून सांगलें तिका तेंची वजले मागीर उगीच मागीर रावली पळयता मागीर आमकां मागीर घोवाक पळोवंक लागली आनी हेणें तितल्यान तिका हांसपाचो कमबॅक मारलो धरून मागीर ती आले काय मागीर ही गेली न्हू हाडपाक हय कॅशूच दी म्हटल्यान तिणी सो मागीर कॅश हाडपाक गेली बरें म्हणजे ती 2 मिनटांनी लागता कॅश घेवन येता म्हणलें तुजे घरा आसले न्हू घरात कडल्यान मागीर हाडले दिले हो दितालो एक्चुली हे दितालो तो QR code. QR कोड दितालो ही म्हणली न्ही आमकां कॅशी चे हाडटा म्हटलें आमकां म्हणून येना पयस ना आमी चड घेवन येता म्हटलें मागीर दिले बीन आनी तरी ही पळय जेन्ना गेली पळय तेन्ना म्हाका कितें म्हणूं लागली लायक मागीर हांवें तिका 2-3 वस्तू म्हटलं म्हाका कितें म्हणूं लागली सांग हमारी म्हणून लागली बहुत बड़ी कंपनी है आनी तुमचे इसे म्हणूं लागली म्हाका म्हणूं लागली गूगल पे डाल के देखो मुझे म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणलें तुमचे हेचे पळोवपाक कितें तुमची कंपनी ती तुमच्या कंपनीचो म्हाका 2 रुपयाचो फायदो हा कितें आमच्या गाडयेचे पयशे तुमकां रडव येता तुम्हारे जैसे गाड़ी नहीं है ना आणि तुम्हारे जैसे हमारी कंपनी में 56 लोग हैं लागले आई वाज लाइक ये काय म्हणून त्यांना हे काहीच सांगितलं आय म्हणून तुम लोगों के जैसे 26 आए और 26 गए इधर से इकडे कमबॅक पण आले पण एका डॅडी आऊ होता ना डॅडी वाज लाइक सर यो गाडी बस बिकॉज ते कशी खतरनाक कमबॅक तिचा मागीर आय वाज लायक तरी म्हटलें तिका मागीर हांव अशें कडकडूंक काय सांगूंक लागलें मातसो भंय कहो दिसलो म्हाका बिकॉज हे एकटेच आसता न्हू हेका मागीर एकदां अशें लायक गाडी बीन आतां ठोकली तेन्ना हांवूच वयता झगडपाक हे म्हणजे फाटी रावतले लायक मागीर म्हाकाय कितें जालें कडकडोंक बी जाता तें उलोवंक वयता बट हांव एकदा सॉरी म्हाका तर याद आहा गाडी सेटिंग ती गाडी नेक्स्ट टाइम जोर केला हांवें तेन्ना ती भवानीच्या दीदी चार चक्करला गाडीच्या पार आनी डॅडी म्हाका गाडी आसा हांव डॅडीक सांगता फाटल्यान तो हांव फाटल्यान बसलेलो ते फाटल्याची बायल उलयतात अशी कशी तो कितें म्हणटा बिझनस असोच आसता लोक अशेच आसता कस्टमर अशेच आसता एकटो हम किसी का 2 रुपये का नहीं लेंगे माझी मिस्टेक हा जाल्यार हांव मानता बट माझी मिस्टेक ना जाल्यार तूं म्हाका कोण कित्याक म्हणटलें ते हकी नाहीये हांव घेवचेंच ना तुमचे बरी खंय पावली आमी आनी चेडू आसलें तेंच्या वांगडा एक धाकटुल्या तेका कितें शिकोवंक लागली लायक आमकां म्हणूंक लागली आनी म्हणलेली हमारे पास कंटिन्यू आमची गाडी हमारे पास बलेनो है ही नहीं म्हणलेली आमकां डिग्रेड करपाक आनी मेन आमी कित्याक पिसावली ती सांगूंकूच ना सगळे हायपर आमी आख्खो वगो दोगी आसली स्लो सांगताली इवन स्क्रॅचीस पडलो तरी आमी स्लो कित्याक ना आमकां तुम लगली जिंदगी भर गाडी आई तुम लगली जिंदगी भर गाडी आई किती ही हमारा बिझनेस है म्हटले मागीर तेन्ना एक तितल्या हेंच्यांनी दोगांयनी आयकलें डॅडी दोगांयनी तो डायलॉग रिपीट मारलो बिकॉज आमची सटकली बिझनेसाचेर हक्कूच ना तुमकां म्हणपाक आमी तुमच्या कंपनीक कितें म्हटलां काय कितें तितल्यान चेडवाक कितें लागलें हम ऐसी चेडू ड्रामा करूंक लागले हय ते ड्रामा करी बट ते भुरगे आमी सोडून घालतले तेजे आनी खंय गेले बट ऐसे लागले हम कितें तरी थूक ते फेक देते आमी लागले असले बीन तुका कित्याक म्हणूंक जाय चबाकी थूक देते हांवें कितें तरी लागले चेडवाक भुरग्यांक असले ज्ञान बट तेन्ना हांवें बसलें हांवें काय सांगिना दोगांय सायडीक बसून ती सायडीक उबी रावन गजाली करी तेन्ना हांवें बसलें हांवें हिचे कडेन काय उलयचें ना लेट जाल्लो हा सायडीक लोक ती नेबरां बी आमचीच न्हू मागीर तांकां इतले 10:30 ते भायर येवचें पडटलें इतले व्हडलो ड्रामा सोडून हाडले मागीर म्हणली हांवें मागीर तिका म्हणलें वच म्हणलें रुमान न्ही तुका म्हणलें झेम येता चडून उलयता म्हणलें चड न्ही जावं म्हणलें रजिस्टर जायना तुजे तकलेर एंड कितें इसका 1000 लोक 100 फावटी तरी तेणी कित्याक म्हणलें इसका 1000 लोक इसका 1000 लोक हांव म्हणलें रजिस्टर न्ही हो राय दिमाग मेळटा म्हणलें ओके पूण आनी राव गो
आम्ही येयल्या सगळ्या घरात दार गडगडायच्या दार उघड हा विंडोच्या मोठा अगे दार उघड ती येयली भिवून किती झाले आकाचे एकटे ना जायचं मी किती तो बघा एकटे कोण किती करतो ना ते आणि लिटरली साडे ड्रामा होते सिक्युरिटी मी लावल्या सिक्युरिटी सोडून घालते हॉटेलातली टॅक्सी आणायला नाव दाखवतं ड्रामा किती चालता तो मागे तिथल्या ती बायल बिन गेली आम्ही बिन गेली दूर झालो ती गाडी 2 कमबॅक मारून मिळवून जाऊ त्याच्याला स्लो चला तेला त्या तो ड्रामा वरतो चढलो काही जगाडली बी म्हणजे उलयली बी आम्ही न्हिदोंक वयताली आम्ही तसल्यांनी आम्ही कपडे चेंज केले आणि आम्ही गेली हेंची गाडी हाडपाक नाल्यार फाल्यां सकाळी 8 येऊ सकाळी 8 कोण उठता सांग पळय म्हाका आमी लायक 9 येता आमी नाल्यार आयज आपणे आमकां बोला 11:30 बजे आमी 11:30 सांगितलें म्हाका एक सांग आमी आतां केन्ना इतले ते पे करताले किता गाडयो बट आमी लास्ट फिक्स आहा की 10:30 लास्ट आणि सकाळची सुद्धा गाडी आम्ही हे सांगता आमच्या 9 9:30 फिक्स्ड असता टायमिंग चला तर कोण थोडे जण डाव सुद्धा हाडून दिल्यार इतले हे ना बट हो आतां रातचे म्हणटा आमी 11:30 सो तूं मागच्या हप्ता म्हणटा 12:30 सांगलेलें नाल्यार रातभर घे म्हणटलें लोक कितें करता सांग जेन्ना पळय गाडयो व्हरता पळय तेन्ना आयकना सारके की कशें कितें आमी सांगता तिनूच वाटेनच्यान व्हिडिओ काडला खंय तेणी आणि ताका सांगला गाडी भायर काड आनी व्हिडिओ काड म्हणून आणि आई तिका पयली ना ती येयली पळय देवली पळय सगळें तेन्नाच म्हाका कळ्ळें की ती हे करतली म्हणून आवाज करतली म्हणून बिकॉज येतात कितें म्हणली जाणा मैडम 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 ये देखो मैडम चिल मैंने आपके ऊपर इल्जाम ये डाला है कि तुमने ही स्क्रैच मैंने सिर्फ आपको दिखाया बोला है कि वीडियो दिखाओ और मुझे स्क्रैच दिखाओ म्हणून तुम्ही लोक कितें म्हणटा सांग गोंयान माफिया करता म्हणून अरे आमी आमच्या हक्काचे पयशे घेवं नाका तेका मागीर तेंच्यांनी ती तो हे करी ती म्हटल्यार अशें कित्याक करता तुमी काय म्हणून लायक ती आमकां गुंडा टायप्स दिताली हे बट तुम्ही तसले हरकत्यो करू नकात न्हू जेन्ना येतात तेन्ना तुम्ही सुद्धा बिहेव करात आमी बिहेव तुम्ही आयकून घ्या आता आम्ही तुमकां सांगता बाबा व्हिडिओ काडात सारको चारूय वाटेच्यान काडप भितर सारकें पळयात आनी मागीर तुमी जाय तेन्ना गाडी व्हरात नेवी लिटरली एक स्क्रॅच नासलो गाडी एक नेवी गाडी दिली आमी तांकां आमची बलेनो तुमी पळोवंक ना आसतली बट इतली ती नेवी ताका म्हाकाय सांगा तिका 6 म्हयने सुद्धा जाले आसतली तर येस गाइस या व्हिडिओ मध्ये इतले जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला लाईक शेअर सबस्क्राईब तब तक सगळ्यांना सगळे बाय राधे राधे आणि जर तुमकां आमची वागातोची काणी आयकूंक जाय जे आमी झगडलेली पळय जाल्यार कमेंट डावन बाय बाय